राज्यात वाढत्या गुन्हेगारी प्रकरणात सध्या टॅनल व्हेरिफिकेशन मोहीम ही पोलिसांनी हाती घेतलेली असा आणि सत्तरी सुद्धा वाळपे पोलिसांतर्फे वेगवेगळ्या भागात टॅनल व्हेरिफिकेशन केले गेले वयता। अशाच प्रकारची खास टॅनल व्हेरिफिकेशन सध्या वाळपे भागात सुरू असा आणि काल वाळपे पोलिसांतर्फे नाणूस वाळपे हांगासर एका भुरग्याची चौकशी केली गेली वयताना एका कामगाराकडे बनावट आधार कार्ड मेळ्ळे असल्या कारणान पोलिसांनी त्याका ताब्यात घेतलेले असा आणि सध्या त्याका अटक सुद्धा झालेली असा आणि 3 दिसाची पोलीस कोठडी दिलेली असा। या प्रकरणाची माहिती अशी की राज्यात वाढते गुन्हेगारा प्रकरणात खंयतरी आळो बसपाक जाय हेच्या कारणा खातीर वेगवेगळ्या भागांत टॅनल व्हेरिफिकेशन केले गेले वयता। नाणूस वाळपे हांगासर एका स्कॅब गार्डान काम करपी एक कामगार मोहम्मद इरशाद या 19 वर्षाच्या भुरग्याची जेन्ना चौकशी केली गेली तेन्ना त्याच्याकडे खंयच्याच प्रकारची कागदपत्रां नासली। तेन्ना त्याच्याकडे त्याचे जे आधार कार्ड असले ह्या आधार कार्डाची जेन्ना चौकशी केली तेन्ना पोलिसांक संशय आयलो आणि तेन्ना ताका विचारले तेन्ना त्याच्याकडे खंयच्याच प्रकारचे उतरां नासली। तेन्ना पोलिसांनी रितसर ताका अटक केली आणि आयज जेन्ना कोर्टान ताका हजर केले तेन्ना ताका 3 दिसाची पोलीस कोठडी दिलेली असा। वाळपेन ह्यो जो इरशाद मोहम्मद असा ह्यो उत्तर प्रदेशाचो असा आणि 3 आठवड्या पयलीं हांगासर स्कॅब गार्ड कामगार म्हणून हांगासर तो कामाक आयिल्लो। ह्यो मूळचो उत्तर प्रदेशाचो असल्या कारणान हेच्या कडेन जे आधार कार्ड असा हे बनावट असा। ताका लागून खंयच्याच प्रकारची गुन्हेगारी वाडपाक जायना हेका लागून पोलिसांनी तेजेर गुन्हा दाखल करून ताका रितसर अटक केलेली असा। ह्या प्रकरणाचो तपास असा ह्यो वाळपे पोलीस करत असताना सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक महादेव गावस करत असतात। आयज जेन्ना ताका अटक केली आणि पोलिसांनी कोर्टाक हजर केले तेजे मागीर हांगासर DSP वाळपे आयली तेन्ना तेजे कडेन उलोवणें जालें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की टॅनल व्हेरिफिकेशन मोहीम आसा ही आमी हातान घेतलेली आसा आणि चड पोलीस जे स्क्रॅप गार्ड आसा ह्या स्क्रॅप गार्डाचेर आमी काम करपी जे कामगार आसा हेची चौकशी करतना ह्यो जो भुरगो आसा तो आमकां बनावट आधार कार्डाच्या आधारे ताका आमी अटक केलेली आसा। अशी जी मोहीम आसा ही आमची सुरूच आसतली आणि वाळपे पोलीस बरें काम करता आणि हेच्या फुडें सुद्दां आमची जी मोहीम आसा ही सुरूच आसतली। ताका लागून जे भाडेकरू आसा तेंच्यांनी घरमालकांनी आपले जे भाडेकरू दवरता तेन्ना जे रिजिस्टर पोलिसाचे टॅनल व्हेरिफिकेशन अर्ज आसा हे भरून दिवपाचे आणि जर तेंच्या कडेन खंयच्याच प्रकारचे जर अर्ज नासले तर आमी तेंचेर कारवाई करतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।